दीस शुक्रार जानेवारीची 9 तारीख 2026. पहिले मसक जोआंच्या पहिल्या पत्रांतले मसक अध्याय 5 वळ 5 तावन 13 पर्यंत. मोगाच्यानो जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? हो तो उदका आनी रक्ता उद्देशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उद्देशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रक्ता उद्देशी आयिल्लो. पवित्र आत्मोंचो हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात: पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. ह्या तिगांयची रुजवात एकच मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रासवर्ती. आनी ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सतमंता ताच्या अंतस्करणांत रुजवात आसा. जो कोण देवाक सतमानिना तो आपल्या पुता विशयांत देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचें सवें जिवीतय आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचें सवें जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत तुमचें तें आसा म्हणून तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 147, 12 तावन 13, 14 तावन 15, 19 तावन 20. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दारवाट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिला सवकासाय. उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तो आपलें उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगट करतलो आनी लोकां मदली सर्व तराची पिडाशिडा गूण करतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळ 12 तावन 16 पर्यंत. एक फावटी जेजू एक शारांत आसतना कोडान चोकलोस कुसलेलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताच्या मुखार सर पडून तो म्हणालो, सायबा, तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वस, तूं कसल्या जगांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोयजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणें काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं.
म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली खबर आनीकय चड विस्तारून उंच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विवेद पिड्यांतली बरी जावचे खातीर लोक हारी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगडसर एकसुरे सुवातेर मागणें करतालो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजूच्या काळार कोडाची पिडा एकल्यातान आनी एकल्याक पासरता म्हणली पातयणी आशिल्ल्यान कोडकारांनी शारा भायर आसुचें आशिल्लें आनी वाटेर पाशार जाताना अशुद्ध म्हणून व्हडल्यान बोब घालूंक जाय आशिल्लें. आयच्या ह्या सुवातेंत जेजू कोडान सगळो सूख कुसलेल्या एका मनशाक गूण करता. त्या कोडकाराच्या अखंड भरवशान आनी गोंडायेच्या पातयणेन तो बरो जाता आनी कोडान कुसिल्ली ताची कूड सगळीच नितळ जाता. ताणें जेजू मुखार वचूंक धैर्य घेतिल्लें आनी ताच्या मुखार सर पडून तुका कशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता म्हणून खालतेपणी विनंती केली. अशें तो ताचे भावार्थान बरो जालो. देवाचो हात आनी ताची कृपा सगळ्यांतल्यान पावता. आमी केदळा भावार्थान ताका लागीं सरता ते दळा ताची कृपा आमचेर वाळून येता आनी आमकां सर बंदपासंतली सुटका मेळटा. जेजू आमचे अपरिपूर्णतेंत आमकां लागीं नवो जीव आनी जिवीत दिता. कोडकारान विश्वासान जेजू लागीं मागले परी आमी जेजू लागीं विनंती करया आनी ताचे तावन नवें जिवीत जोडया.